भोवमोगाचे न्हू अरी एका आयतारा दिसा हें साक्रामेंताचें आराधन आमी पयलेचे बरीच दनपारां 12 तावन 1 पर्यंत आमी प्रसार करतले हांव दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन हें आराधन आमी चलयता ह्या आराधनाक तुमचे कितें इरादे विनत्यो आसल्यार मागण्याच्यो तुमी सकयल काणसिल्ल्या नंबराक धाडून दियात तशेंच ह्या आराधनाक तुमी स्पॉन्सर जावन दानी जावन कुमोग करयेत मोगान आमी ती स्विकार करतले हांव तशेंच दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन हे कार्यक्रम आमी आसा केला आसता दैवीक अमृत मिडिया ह्या खामाक आदार जावन आमी चलोवची यात्रेक पळयना मुखल्या दिसांनी आसतली युरोप यात्रेक पळयन इस्टर्न युरोप यात्रेक पळयन आनी हेर जायत्या भारता भितर आनी भारता भायल्या यात्रे पळयनाक तुमकां आमी मोगाचो स्वागत दिता तुमी आमकां ह्या यात्रेक पळयना भशेन संपर्क करा देव बरें करूं Dimbiegalia Ye Deva Baba Tu Sargija Sarpodanduka Namankarta Krista Jesu Krista Tu Sargija Sarpodanduka Namankarta पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या तू सर्गीजा सर्वोडंतुका नामकर्ता आराधना
आमचे आराधनानी वंदन करो कामचे समर्पिता पिडाशिडा आमची आराधनानी वंदन करो पिडाशिडा आमची पिडाशिडा आमची समर्पिता कंत बेजाराय आमची आराधनानी वंदन करो कंत बेजाराय आमची समर्पिता भुरग्या बाळांक आमच्या आराधनानी वंदन करो भुरग्या बाळांक आमच्या समर्पिता हालेलुया 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 येवकरिस्तंतल्या जेसू मुखार आमी आसा व येवकरिस्तंतलो जेसू आमच्या सगळ्यांची वीत जाणा येवकरिस्तंतल्या जेसूक मेळोंक म्हणूनच ह्या देव मंदिराक आमी आयल्या वर्ते भाग आमचे ह्या जेसूक मेळचें जेसूक अनुभव करचें जेसूचें बेसांव घेवचें आनी परत आमच्या जिविताक आमी पाटी वेचें ऑगस्ट म्हयन्याच्या पयल्या दिसा आमी आसा वो म्हयनो आज आमी आराम केला वर्साचो 8वो म्हयनो वो वर्स म्हणल्यार बरी
हे वर्स आमी आराम केल्ल्या बरी आमकां भोगता. आज हो म्हयनो येवकरिस्तंतल्या जेजू सांगाता आमी आराम करता आसतना हो सगळो म्हयनो आमच्या सगळ्यांचे जिवीत जेजूक आमी समर्पण दिवया. म्हज्या खातीर ह्या सक्रामेंतांत आसच्या म्हज्या मोगाळ जेजू ह्या संजेच्या वक्ता म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा तुका आराधन करूंक आमी हांगासर आयल्या. आमच्या कुटुंबाचे सांदे आसात वा कुटुंबाचे सांदे नात विविंगड कारणा निमती, पूण म्हज्या कुटुंबांत हांव हांगासर आयलां. हो वेळ तुज्या सांगाता करसूंक, तुजे लागीं उलोवंक, तुका आयकोंक, भावार्थ म्हजो तुजेर सोडोवंक आनी सदांच म्हजें क्रिस्ती जिवीत भावार्थान जियोवंक तुजो आदार म्हाका तूं दी. म्हजो भावार्थ सडय, म्हजो दुबाव कडय, म्हजो दुबाव उणें कर. म्हज्या भावार्थांत तुका चड आनी चड लागीं जावंक म्हाका तुजो आदार दी. येवकरिस्तंतल्या जेजू हरकां तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका, स्तुती तुका, महिमा तुका, महिमा तुका, होसान्ना तुका, होसाना तुका, जय जय तुका, जय जय तुका, नावाडतांव तुका, नावाडतांव तुका, वाकंतांव तुका, नावाडतांव तुका, अर्सितांव तुका, वर्सितांव तुका, दिनवासतांव तुका, दिनवासतांव तुका, जय जय तुका, जय जय तुका, अर्सिल्लें जावं दी तुजें नांव, अर्सिल्लें जावं जावं दी तुजें नांव. तुजें नांव. सर आमी बसया. येवकरिस्तंतल्या जेजू कुस्स आमी पळोवया. आईन वेळ आज आमी स्मरण करचो साल्पोन्स लिगोरी. येवकरिस्तांतय वर्तो मोग ताका आसलो. येवकरिस्तंतल्या जेजूतय जायतो वेळ तो करसितलो. येवकरिस्तंतल्या जेजू मुखार करसिल्लो वेळ केदींच निर्फळ जायना. येवकरिस्तंतल्या जेजूतय करसिल्लो वेळ म्हाका समाधान दिता, म्हाका भलायकी दिता, म्हाका सुटका दिता, म्हाका बाचावी दिता, म्हाका जैत दिता, म्हजें जिवीत संतोषान फुडें व्हरूंक आदार दिता. तर मुखल्यो थोड्यो घडयो येवकरिस्तंतल्या जेजू कुस्स आमी पळोवया, ताच्या लागीं उलोवया, ताका आयकोवया, सगळें आमचें जिवीत ताका समर्पण दिवया. आनी निमाणें घरा येता आसतना कशें ते एम्माऊसाचे शीस संतोषान पाटी गेले, तशें जेजूचो संतोष घेवन आमी पाटी या. हे थोडंसं हांवें सांगलें, नवो म्हयनो आमी आराम केला. फाटल्या जुलय म्हयन्याचेर एक ल्हानशी नदर आमी घालया. 31 आनी 1 दीस देवान आमकां ह्या म्हयन्यांत फावो केल्ले. ह्या सगळ्या म्हयन्यांत येवकरिस्तंतल्या जेजून जायतें बरेंपण म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या घरांत, म्हज्या वावराताळार ताणें केल्लें आसा. आमच्या मतीक आमी हाडया, मौनपणी जेजूक आमी हरकां दिवया. कितें विशेष उपकार हांवें मागल्ले म्हाका फावो जाल्यात, पिडा म्हाका आयिल्ली हांव गूण जालां, तें साव हांवें मागल्लीं म्हाका मेळ्ळ्यांत. तर हें सगळें जेजून म्हाका केल्लें बरेंपण देखून हें आमच्या मतीक हाडया आनी मौनपणी येवकरिस्तंतल्या जेजूक आमच्या कुटुंबा तर्फेन, आमच्या घरच्या सांद्यां तर्फेन, म्हज्या मोगाच्या मनशां तर्फेन येवकरिस्तंतल्या जेजूक आमी मौनपणी अर्घां दिवन, थोडो वेळ अर्घां दिवन ताचे लागीं आमी मौनपणी आमच्या काळजांत तावन आमी उलोवया.
आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत घरांत वावरा तळार जेसून केल्ल्या बऱ्यापणाक आमी अर्गां दिलीं. हांगासर थोडीं आयिल्लीं अर्गां ह्या परी आसात. सांगपुरो फाटल्या दिसांनी तांणी तेसावां दिल्लीं, मागोंक सांगल्लें, आमी हर एकल्यांनी सांगाता मागल्लें. आतां त्या कुटुंबाच्यांनी तांची अर्गां जेसूक धाडलेल्यांत ती ह्या परी आसात. दोगां जाणांनी युकेंत काम मेळोंक मागल्लें आनी तांकां एक बरें काम आनी थंयसर रावचें भाग तांकां फावो जाला आनी ती येवकरिस्तांतल्या जेसूक अर्गां दितात. प्रेज द लॉर्ड. एकल्यान तिच्या पुताक परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोंक मागल्लें. तें कुटाम येवकरिस्तांतल्या जेसूक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकल्याक परगांवांत बरें आशिल्लें काम मेळोंक मागल्लें आनी त्या कुटुंबाच्या संद्याक तें काम फावो जालां देखून तोय येवकरिस्तांतल्या जेसूक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकल्याक 8 वर्सां उपरांत तांच्या लग्नाच्या जिवितांत भुरग्याचें देणें फावो जालां आनी तें कुटाम येवकरिस्तांतल्या जेसूक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. अशें साहित्य बरेंपण हांगासर आयिल्लें थोडेंच बरेंपण, पूण अशें साहित्य बरेंपण जेसून आमच्या जिवितांत केलां. आमी हर एकल्यांनी ताका मौनपणी आमी अर्गां दिल्लीं आसात. तर आतां वो आयला वेळ एका गिता मारिफात येवकरिस्तांतल्या जेसूक आमी अर्गां दिवचो. तनु मानवा अर्पिसुवे देवा. भोवा पुरबायचें कन्नड गीत ह्या गिता मारिफात जेसूक आमी अर्गां दिवया. सगळें आमचें जिवीत आमचें सर्वस्व ताणें आमकां दिल्लें आसा देखून ह्या गिता मारिफात अर्गां दिता आसतना जर तर हांव ह्या घडये आसा जेसून म्हाका केल्लें बरेंपण, म्हज्या आवय बापायक जेसून दिल्लें बरेंपण, आवय बापायच्या गर्भांत हांव हांगासर आयलो, जानवाय जेसून दिल्लें बरेंपण, कुटाम जेसून दिल्लें बरेंपण आनी हांवें सेवचें वारें वा म्हज्या संगात आसची हर एक व्यक्ती जेसून दिल्लें बरेंपण, हें सगळें बरेंपण आमच्या मतीकान ह्या गिता मारिफात जेसूक आमी अर्गां दिवया. तुमच्या बुकांत पानांक 20 आनी 6 26. ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹರಸು ದೇವಾ. ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹರಸು ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹರಸು ದೇವಾ. ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹರಸು ದೇವಾ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯ ನೀಟೆ. ತಾಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯ ನೀಟೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಾ, ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಾ, ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ. ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನದೇನು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವು ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ. ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನದೇನು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವು ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು ಹರಸು ಯೇಸು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು ಹರಸು ಯೇಸು ದೇವಾ.
ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ ತನ್ನ ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ನಿನ್ನ ದಯೆಯೇ ದೇವಾ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಕರುಣೆ ದೇವಾ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ನಿನ್ನ ದಯೆಯೇ ದೇವಾ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಕರುಣೆ ದೇವಾ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಹೊಸದು ದೇವಾ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನೀನೇ ದೇವಾ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಹೊಸದು ದೇವಾ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನೀನೇ ದೇವಾ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ ಮುಕ್ತಿ ನೀನು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಮುಕ್ತಿ ನೀನು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಹರಸು ದೇವಾ ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹರಸು ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ वही मुकाळ बाबानो आणि बहिणीनो जसो कामी गायले ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ दान काली आतांनी आमी आयिल्ल्या आनी काली आतांनी आमी पाटी वेतल्या हाच्या मदें कितें आमकां मेळटा सगळें जेसून फावो केल्लें येवकरिस्तंतल्या जेसून सगळें आमकां फावो केल्लें देखून हर एका दिसा ताका आमी अर्गां दिवंक फावो जेसूक आमी अर्गां दिलीं आतां परत जेसू थंय आमी मौनपणी चिंतया फाटल्या म्हयन्यांत हांव जेसू तावन पयस गेलां गे जुलय म्हयनो कालच्या दिसा आमी आखेर केला जेसून साहित्य बरेंपण ह्या म्हयन्यांत केल्लें आसा जेसूक आमी अर्गां दिलीं आतां ह्या म्हयन्याक आमी पाटया जेसू तावन हांव पयस केलां गे पयस केलां जाल्यार पाटी येवया आनी ह्या म्हयन्यांत परत जेसू तावन पाटी वसना वा पयस वसना म्हणून जेसूक आमी भास दिवया ते वेळा मात्र आमचें जिवीत बरें जाता आमचें जिवीत जेसूक चड मानवता ह्या म्हयन्याक पाटी येता आसतना आमकां आमी विचारया ह्या सगळ्या म्हयन्यांत म्हजें मागणें वैयक्तीक मागणें हांवें केलां गे सुखान आसतना हर एका दिसा
एक थोड्यो घडयो म्हणी जेसू लागीं हांवें मागण्यांत करशिल्ल्यो आसात गे. ह्या सगळ्या म्हयन्यांत म्हज्या कुटुंबाचें मागणें हांवें केलां गे. कुटुंबांत बापय जावन आवय जावन व्हरती जबाबदारी आमकां आसा. आमची भुरगीं फाल्यां आमचे जावन शिकतात, ती आमकां सांगची नात पूण आमचें जिवीत ती पळयतात. हे कुटुंबांत बापय जावन आवय जावन ह्या सगळ्या म्हयन्यांत म्हज्या कुटुंबाचें मागणें कुटाम जेसून दिल्लें देणें त्या कुटुंबांत जेजूचो उडास हांवें काडला गे. ह्या सगळ्या म्हयन्यांत सांग पुरो मिसाच्या बलिदानान आयताराचें हांव कळनासतना आयलां गे. वा पावस वारें म्हणून हांव घरास रावलां, वा इल्ली म्हजी भलायकी बरी नातली देखून हांव घरास रावलां. म्हजो वावर हांवें कसो केला सांग पुरो. कुटुंबांत घरांत हांवें करचो वावर वा वावरा ताळार हांवें करचो वावर बऱ्यान केला गे, मोगान केला गे, वा पुरपुरोन करीचें म्हणल्या इराद्यान हांवें केल्लो आसा. ह्या म्हयन्यांत जेजूतान पयस केल्ले कसलेय सन्निवेश आसात गे. म्हज्या कुटुंबांत कोणाय कडेन उलयनासतना वा ह्या म्हयन्यांत कोणायचें नांव हांवें पाड केलां, वा ह्या म्हयन्यांत कोणाय लागीं हांवें राग दवरला, कोणायक हांवें दुखयलां. म्हज्या जिवितांत पयलो जागो जेजूक दिनासतना हांव हेरां संगतीक हांव गुलाम जालां गे. वायट सवयांचो वायट वटण्यांचो हांव गुलाम जालां गे. आळसाये मारिफात जेजूक हांव विसरलां गे. आमी धैर्यान सांगेत की जेजू ह्या सगळ्या म्हयन्यांत तुका मानवचें जिवीत हांव जियेलां म्हणून. सांग पुरो पिडा येता आसतना हांवें चिंतल्लें जायनातल्या वेळार जेजूक हांव पुरपुरलां गे. मागचें बेश्टें मागोवन कितेंच बरें जायना असल्या सन्निवेशांत हांव बुडलां गे. विविध रितीच्या ताळण्यांक हांव बली जालां गे. म्हजें जिवीत फाटल्या म्हयन्यांत हांवें काळोखांत जियेल्लो आसा गे. बेजारायेन हांव बरयल्लो आसा गे. निराशी जालां हांव, चंचल जालां, बेजाराय भरल्या. थोडे फावटी कित्याक जियोवचें असलीं सवालां म्हाका आयल्यान गे. असल्या सन्निवेशांत हांव आसां तर जेजूक आमी पळोवया. जेजू आमकां आपयता, पटलून धरता, धैर्यान भरता, आमचें सगळें जिवीत वायट तो विसरता आनी प्रद्वार आदारल्या स्त्रियेक सांगल्या बरी जेजू आमकां सांगता वस आनी मुखार पाताक करिनाका. तर जिणयेंतल्या कश्टां वेळार खंयच्याय रितीचे कश्ट म्हाका आसात, म्हज्या दिसपडत्या जिवितांत दुखां भरतात. सांग पुरो हांवें चिंतचें आसा म्हज्या जिवितांत संतोषूच ना, म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत दूख. साहित्यानी सांगलें आसा फादर एका वयर एक कश्ट, पतीक कश्ट, पतीने कश्ट, भुरग्यांक कश्ट, एका वयर एक कश्ट, संतोष म्हणलोच ना फादर. तर असल्या सन्निवेशांत आमी आसां तर जेजूक आमी पळोवया. जिणयेंतल्या कश्टां वेळार हें गीत आमी गायता आसतना आमचें सगळें समर्पण जेजूक आमी करया. चंचल जावचें नाका, कंगाल जावचें नाका. पोंत पर्यंत जेजू आसा, म्हज्या सांगाता तो आसा. सांग पुरो ताळण्यांत हांव पडटां, म्हज्या सवयाच्या वडण्यांक हांव पडटां, काळोखांत हांव जियेतां, पूण भियेवचें नाका. तो म्हाका आपयता,
तो म्हाका उखलता आनी म्हजें जिवीत फुडें दवरता. तर हें गीत आमी गायता आसतना आमचें उणेपण जेजूक आमी समर्पण दिवया आनी जेजू तावन ती घटाय तो आदार ती सकत आसता ह्या म्हयन्यांत हांव बरें जिवीत जियेता म्हणून जेजूक पास दिवन हें गीत आमी गावया. पानांको 42 चंचल जायना का कंगाल जायना का आसतलो तूं पर्या लागींच हांव तुज्या वेळा दोळ्यांनी भोवता तुका तुकानी सूख रचलो तो सांबाळटा सदां चंचल जायना चंचल जायना का कंगाल जायना का आसतलो तूं पर्या लागींच हांव तुज्या सापडताना अंकारांतल्या त्या पावसांत खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जायना कंगाल जायना का आसतलो तूं पर्या लागींच हांव तुज्या चंचल जायना का कंगाल जायना का आसतलो तूं पर्या लागींच हांव तुज्या हांव तुज्या. आयजची शुभ वार्ता आमी आयकली तर तांतलें एक वाक्य निमाणें वाक्य आमी आयकलें तर तें वाक्य अशें आसा भावार्थ नातलो देखून तांचे मदें चड असर्यां जेसून केली नात. आज म्हज्या जिवितांत असर्यां जायचे तर भावार्थ आसो जाय. असर्यां सोदून हांवें वेची गरज ना. भावार्थान हांव जेसू लागीं आयलो हांव निराशी जायना. भावार्थान आयिल्लीं कोणूच जेजू सरशीं निराशी जावन फाटीं गेल्लीं नात. आमी वांजेल कांड वाचलो तर नवो सल्लो वाचलो तर आमकां कळटा कितलींशीं अजापां जेजूच्या काळार जाल्लीं आसात. तोवळ मात्र गे ह्या दिसांनी जायनात गे साहित्य अजापां जेजूच्या नांवान प्रस्तुत घडये जावन आसात. हरी एका दिसा म्हणल्या बरी जेजूच्या नांवान भावार्थान अजापां जातात आनी जायत्या अजापांक आमी साक्ष दिल्लीं आसा. आमी आयकल्लें आसा
बोळेल्लें आसा वाचलें आसा. थोड्या दिसां आदीं एकली स्त्री म्हाका म्हणा लागली तिचे लागीं तिची आवय भलायकेंत नातली आनी ती अशें ऑनलायनीर आराधन पळोवन आसतना थंयसर निमाणें मागता आसतना तिका बगलें त्या प्रायवंत स्त्रियेक हांव दिंबी घालतां आनी म्हजे पांय दुख कितें आसात ते बरें जातले. आनी ती उपरांत म्हणटा तिका ती आंतोळणार आसली तिका सारकें चलोंक जायनातलें पांय दूख तिका आसले आनी त्या आराधना वेळार ती खाली ऑनलायनीर टीव्हीर गी मोबायलार गी पळयताली आनी थंयसर तिणें दिंबी घाली आनी जेसू लागीं मागलें आनी उपरांत ती संपूर्ण रितीन बरी जाली. आनी आज ती भायर भितर वेता चलता तिच्या पांयांक जेसून घटाय दिल्ली आसा. देखून हर एक पावटी सांग पुरो एक ल्हानसो कुर्सासो गुर्त हांव काडटां म्हजें मागणें ल्हानशें पूण भावार्थान केल्लें मागणें खंडीत जावन जेसूक मेस्वातलें तें मागणें निर्फळ जावचें ना. म्हज्या भावार्थान म्हजें कुटुंब बचावी जातलें म्हज्या कुटुंबांत बरेंपण जातलें म्हज्या भावार्थान हेरांक बरेंपण जातलें आनी म्हज्या भावार्थान म्हाकाय बरेंपण जातलें. जर तर हांव जेसू लागीं भावार्थान पिडेस्तां खातीर मागतां सगळ्या संवसारार एकलो मनी पिडेस्त म्हज्या भावार्थान बरो जाता गूण जावन तो पाटी वेता. कोण बरो जाला म्हणून म्हाका कळचें ना पूण एकलो मनी पिडेस्त खंडीत जावन म्हज्या मागण्यान म्हज्या भावार्थान बरो जाता. आनी तशेंच आमी हांगासर आसांव तर कितलोसो गे लोक कितलेशे गे विनवणे पंगड कितलेशे गे धार्मीक भाव धार्मीक भयणी आमच्या खातीर कळनासतना मागोवन आसात आनी तांचेय मागणें आमकां बाचावी दिता सुटका दिता. तर दिंबेर आमी पडया भावार्थान जेसूक आमी उलो मारचो वेळ आतां आयला कित्याक आमची ते संवासात भावार्थान जेसूक आमी ह्या घडये समर्पण दिवया. भावार्थान जेसूक हो वेळ आमी समर्पण दिता आसतना कितेंय विशेष म्हाका मागोवंक आसा पिडा म्हाका आसा भावार्थान ह्या घडये आमी जेसूक समर्पण दिवया. जायतीं ते सवां हांगासर आयिल्लीं आसात हीं ते सवां उसारता आसतना ह्याय ते सवां खातीर आमी मागया. एका भयणीक अर्द्यांत आनी तकलेंत एका रितीची विशेष दूख आसा बरी भलायकी ती मागता. एकल्याच्या जाग्यांत मस्त समस्या आसात ते बऱ्यान पर्यार जावंक तो मागता. एकलो भाऊ दुबय आसा ताणें वायट वाटेतावन बऱ्या वाटेक परतोवंक वायट संगत सोडून बरें काम करूंक आवय बापायक थंय मोगान चलोवंक तें कुटाम मागता. एका भयणीक मस्त मानसीक इजा मेळोन आसा तिका मतीचें समाधान मेळोवंक बरी भलायकी मेळोवंक ती मागोवन आसा. एक भाऊ आस्पत्रेंत आसा लंग्स इन्फेक्शन ताका जालां क्रिटिकल गंभीर परिस्थितींत तो आसा बेगीन बरो जावन आस्पत्रेंत डिस्चार्ज जावन येवंक ते कुटाम मागोवन आसा. एक भाऊ डेंग्यू तापान मस्त अस्वस्थ आसा बऱ्या भलायके खातीर तो मागोवन आसा. एकली बहीण आपली धूव आपणा कडेन उलयना कांय कुमोग करिना तिणें मन बदलून बऱ्या वाटेक परतूंक ती आवय मागोवन आसा. एक बहीण ह्या हप्त्यांत किडनी ट्रान्सप्लांट करता हें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक आनी हें सगळें ऑपरेशन सक्सेस जावंक ती मागोवन आसा. एका भयणीन आनी एकल्याचें साहित्य रीण फारीक करूंक गरज आसची तांक मेळच्या पासत ती मागोवन आसा. एका भावाक पांयांक बळ नासतना उबें रावंक चलोवंक ताका जायना ताका बरी भलायकी मेळोवंक आनी ताच्या पतिनेची आर्थरायटीस पिडा गूण जावंक तो मागोवन आसा. एका भावाक काजार जावन 8 वर्सां जालीं ताका भुरग्याचें देणें मेळोवंक ना तेन्ना भुरग्याच्या देण्या खातीर तो आनी ताची पतीन मागोवन आसात. एका भयणीच्या पांयाचें ऑपरेशन जालां तो गायी बेगीन गूण जावंक ती मागोवन आसा. एका भावाच्या पांयाक व्हडलो गाय जाला तो गूण जावंक तो मागोवन आसा. एक भयण उठपेतावन तिच्या पुतान वायट इश्टागात सोडून बऱ्या वाटेक परतोवंक ती मागोवन आसा. तशेंच एका भयणीचें गर्भाकोशाचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक आनी तिचे थंय आसली कॅन्सराची पिडा गूण जावंक ती मागोवन आसा. ह्या सगळ्या इराद्यां खातीर त्या सावां खातीर आमी मागया.
आमच्या मागण्या खातीर तांणी ते सामा हांगासर दांडेल्यान आमच्या बाबार्थान ती बरी जावं दीत ती गूण जावं दीत सांगात आमचे इरादे आमची ते सामा म्हज्या घराची म्हज्या कुटुंबाची म्हज्या मोगाच्या सांद्यांची कोणाची हांवें मागणें विचारलां कोणाक हांवें मागता म्हूण बसयलां कोणाक म्हज्या मागण्याची गरज आसा ती ते सामा येवकरिस्तंतल्या जेजूक आमी भेटोवन दिवया ह्या आराधना कुमो करच्या दानींच्या ते सामा पसोती आमी मागया ह्या आराधन प्रसार करच्या डिवायन वर्ड हाच्या मालका खातीर सिब्बंदे खातीर आमी मागया आनी जायतो लोक ह्या आराधन पळोवन आसतना तांच्या घरांनी तांच्या आंदोलनार परत्या बाबार्थान ती मागता आसतना जेजू तांकांय गूण करून दी तांकांय सुटका दिवं दी तांकांय बाचावी दिवं दी म्हणून मौनपणी आमी मागया पवित्रत्म्याचें गीत गावन जेजूचें बेसांव घेवंक आमकां समी तयाराय करता आसतना पवित्रत्मो आमच्या हर एकल्यांचेर येवं दी आमकां बाचावी दिवं दी सुटका दिवं दी आमी मागल्लें आशिल्लें आमकां दिवं दी आमकां पवित्र करून दी पावनात्मने प्रिया पावनात्मने म्हणल्यार गितां मारिपात जेजूक आमच्या मदें आपोवन जेजूचें बेसांव घेवंक आमकां समी तयार करया हें गीत गायत आसतना सगळ्या म्हज्या भावार्थान जेजूक हांव उलो मारतां कितें म्हजी देसांवां आसात भावार्थान जेजूक हांव समर्पण दितां कितें म्हजी पिडा आसा म्हज्या कुटुंबाची पिडा आसा घरच्या सांद्यांची पिडा आसा भावार्थान येवकरिस्तंतल्या जेजूक हांव समर्पण दितां पावनात्मने इळिदु बारा पावनात्मरे इळिदु बारा इळिदु बारा पावनात्मने प्रिया पावनात्मने इळिदु बारा ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಈ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ
ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ Eucharistantल्या जेसूचे बेसामागोंक आमकां आमी तयार करया गावन गीत येद्या व्हडा सक्रामेंताक हे देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर सोची येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना तुझे राम पात्यता जेसु भोगला तुझे राम पात्यता जेसु
Christaci